समजर वयामी एकटाय झाल्या भक्तीन आणि मनान उदारी ऐकून आमकां समर्पण पवित्र बलिदानान येया गाव्या सर्येका साल्यान उल्हासून प्रिय देवा गीता गायन आणि अर्गां दिव्या ताने केल्या सरुकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे असो. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो आयचे मीस दितात एरिक सिक्वेराच्या विशया वापसत सिंथिया आणि कीथ गोम्स मुंबयतावन तशेंच आमच्या आस्याच्या निवास्यांक जेवण दान दितात मौरिस आणि लिझी कास्टेलिनो इजयतावन तांच्या लग्नाच्या 50 वर्सांच्या म्हणजे लग्नाच्या बंगराळ्या संभ्रमाचो दीस आज आणि ताच्या पासत सर्वेस्परा देवाकर गांधीवन ती आज आमकां जेवण दितात. ती आमच्या मदें आसात. ह्या मिसा वेळार आमी प्रत्येक रितीन तांचे पासत मागया आनी मिसाची मागणी आमी त्याच संदर्भाचें काणयता. तशेंच डिवायन वर्डाचेर TV चॅनलाचेर ह्या मिसांत भाग घेतल्यांचेरय देवाचो विंचणार आशिर्वाद आमी मागता. म्हज्या भाव भयणीनो ह्या पवित्र रितीन फावते परिवांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनाचें तोंडानुसारून वायट धरून आनी बरें सारून हांवें जायती पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत बगेन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिवेताक पावों. आमेन. सुमिया काकूळट कर. सुमिया काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर. सुमिया काकूळट कर. सुमिया काकूळट कर. प्रार्थया. देवा सर्पद्वेदार बापा मौरिस आणि लिझी या पती पत्नीच्या लग्नाच्या 50व्या वर्साच्या दिसा तांणी जिवितांत आनी भावार्थांत ल्हान व्हड केल्ल्या भुरग्यां पासत आनी ह्या 50 वर्सांनी एकवटान जियोंक तांणी केल्ल्या बऱ्या करण्यां पासत आमी तुका दिनवासता आनी तांकां कनवळ्यान पळय म्हूण मागता. जशें तुवें तांच्या मोगाचीं पयलीं फळां लग्नाच्या वर्त्या संस्कारा वरवीं पवित केली तशेंच तांची उतार प्राय फळां बरीत कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलान फिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. बाबा भयणीनो, आमी सल्ल्यार करे सुनतेची परसां
देवाच्या आत्म्यान सुती करतल्या बायल्या विधी नियमाचेर पत्तेनी सोड जेजू क्रिस्तातय अभिमान भोगतली. म्हाका इष्ट आशिल्ल्या विधी नियमाचेर विश्वास दवरूंक फावो ती सबाब ना म्हूण न्हय. हेर कोणी बायला विधी नियमाचेर विश्वास दवरूंक आपणा कारण आसा म्हूण चिंता जाल्यार ताचे प्रास चड हक म्हाका आसा. हांव जल्मून 8 दिसाचो आसतना म्हाका सुन्नत केली. इस्रायल खुल्येत बेचमीच्या घराचो हांव हेब्रेवाक जल्मलो. नियमशास्त्र सांबाळच्यांत हांव एक परिजेव. धार्मीक उर्बेक लागून पवित्र सभेक दिल्लो मनीस. नियमशास्त्राचे कायदे पाळच्याक आक्षेपावीन चलिचो. पूण आदी म्हाका फायद्याचे म्हूण चिंतले. सगळे आतां क्रिस्ता पासत हांव लुकसाण म्हूण लेखला. कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सुम्याच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सकडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखता. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. श्लोक सर्वेस्पराक सोत्तेल्याची कालचा संतोष बरीत जावं. सर्वेस्पराक सोत्तेल्याची काळजा संतोष बरीत जावं. दिसानी दीस सर्वेस्परा तुका दिन वाजता. तुजी स्तुती करता. सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवी गाता. ताच्या पवित्र नावातय अभिमान भोगता. सर्वेस्पराक सोत्तेल्यांची काळजा संतोष बरीत जावं. श्लोक सर्वेस्पराक सोत्तेल्याची काळजा संतोष बरीत जावं. सर्वेस्पराक हर एक फिल्गी मुखला फिल्गेक तुझी कृत्वा प्रगट करतेली. वय तुझी अद्भुत कार्या वर्णितेली. तुझी पदवी आणि महिमा वखणतेली. तुझी महत् कार्या गजयतेली. श्लोक सर्वेस्पराक सोत्तेल्याची काळजा संतोष बरीत जावं. मनीस तुझ्या भयंकर कृत्या विशांत उलयतेले. तुझ्या वडपणाचो आणि फायद्याचो प्रकाश करतेले. तुझ्या अपरिमित बरेपणाचो उपकार आठयतेले. युग युगाक तुझे नितीवंतपण नावाडतेले. श्लोक सर्वेस्पराक सोत्तेल्याची काळजा संतोष बरीत जावं. उद्गार सर्वेस्परा जय जय alleluia. सर्वेस्परा जय जय alleluia. 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 सर्वेस्परा जय जय alleluia. येया मुझे सशीन समीस तुम्ही कष्ट तेलनो आणि वजन वयतलनो. हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. सर्वेस्परा जय जय alleluia. सर्वेस्परा जय जय alleluia. 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 सर्वेस्परा जय जय alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आतां सबार सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे सरशी वेतले. हें पळोवन फरिसेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरूंक लागले. हो मनीस पातक्यांक येता आनी तांच्या सांगाता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भात जेजून तांकां ही ओपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बोकड्यांतलो एक सुकोन वसात जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांसून सुकोन गेल्ल्या बोकड्याक तो मेळासर सोदून वेसोना. तो मेळटा संतोशान ताका आपल्या खांद्यार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोष पावा, कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नासलेल्या 99 नितीवंतां प्रास पश्चाताप बघून जिणी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गीन चड संतोष जातलो. तशेंच कोण ती स्त्री
आपणा लागीं आसलेल्या 10 नाण्यांतले एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सरण मान ते मेळासर सत्र्यान सोदिना जायत. ते मेळटास आपल्या इश्टिणींक आनी शेजारणींक आपोवन ती म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोष पावा, कित्याक भायर पडले नाणें म्हाका मेळ्ळां. तशेंच हांव तुमकां सांगता, पाताक रडून जिणे बदलतल्या पातक्या विशयांत सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले. देवाचे उतर हे वगणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आधुनीक राष्ट्रां तांणी पाळच्या सबार नियमां वा सुत्रां पैकी एक कॉमन गूड ऑर ग्रेटर गूड. तशें म्हळ्यार सबार जाणांच्या बऱ्यापणा पासत कोण एकल्यान वा एक ल्हानशा गांवांत वा ल्हानशा हळ्ळींत लुकसाण जाता तर ती तें गमनाक येनात. थोड्या मनशांच्या लुकसाणांत जावन सबार जाणांक बरें जाता तर तसलीं नियमां ती उबारून धरतात. दाखल्याक आमी पळयता डॅम बांदतना वा खंयसर व्हडले व्हडले फॅक्टऱ्यो बांदतना वा आमच्या शेजारच्या उडपींत त्या दाळा कोजेंट्रिक्स आतां आनीक थर्मल पावर प्लांट बांदतना ते थोड्यांक ती भोंवतणी आसच्या मनशांक ताज्या हातान वायट जावंक पुरो, पूण लाखांनी लोकांक बरें जाता तर कोणाक लुकसाण जाता वायट जाता तांची चड चिंता सरकार करिना. आदल्या काळार तशेंच सबार जाणांच्या बरेपणा पासत थोड्यांक समाजांत भायर काडल्यार वा तांच्या धर्मांत भावार्थांत भायर काडल्यार हेरांक बरें देख मेळटा म्हणल्यार चिंता. जुदेवांच्या समाजांत ते तशेंच आसलें आनी थंयसर आमी पळयता जुदेव सुंकाकारांक तशेंच पातक्यांक पयस दवरतले. आपल्या सामाजीक जिणी येता तशेंच धार्मीक जिणी येता. सुंकाकारांक कित्याक म्हळ्यार ते जुदेव तरी रोम चक्रवर्ती पासत काम करतले, त्या देखून तांकां भायर दवरतले. आनी रोम चक्रवर्तीन तांकां सुंकां घालतना टॅक्स घालतना 1 रुपया वा 2 रुपये घाल्यार आनी 5 रुपये 6 रुपये लोकांत एकठांय करचे, त्या देखूनच तांकां पयस दवरतले. कोणी सडी तांचे कडेन उलयनातले. सुंकाकारांक बी येतले कित्याक तांचे कडेन सोल्जर आसात. तांचे कडेन उलटा उलयल्यार ते वचून रोमाच्या चक्रवर्ती ताचो प्रतिनिधी कोण आसा त्या गांवांत तांकां सांगतले. तशें जावन तांचे कडेन चड उलोवचें ना, पूण तांकां समाजांत तांच्या स्थान मानना. असल्या परिस्थितींत आमी पळयता जेजू क्रिस्त तांकां लागीं घेता, तांकां तांच्या सांगाता दवरता. तें फरिजांक आनी शास्त्र्यांक बरें लागलें ना, कित्याक येदोळ आमी पळयता 15व्या अध्यायांत आसा आनी येदोळ जेजू फामाद जाला. ताका एक राब्बी म्हणटात, मेस्त्री म्हणटात. आनी जेजूच्या काळार सबार मेस्त्री आसले, एकलो न्ही. ते दुसरे मेस्त्री वा राब्बी ह्या सुंकाकारांक ह्या पातक्यांक पयस दवरतले आनी तांच्या मोठान तांकां वा तांणी खंय रावतली तो मेस्त्री वा राब्बी खंय शिकोवन दितलो थंयसर हांकां रीग ना सुंकाकारांक पातक्यांक. पूण जेजू एक क्रांतिकारी मेस्त्री. तो तांकां लागीं हाडटा.
आधुनिक राष्ट्रांनी आमी पळया सरकार चडीत लोकांच्या बऱ्यापणा पासून थोड्यांक लुकसाण जाता तरी कॅर करिना, पूण कोण एकलो मनीस वा चेडूं किडनॅप जाला तर कितें करता? त्या एकल्याक उरोवंक, त्या एकल्याक बंद येतावन पाटी हाडूंक 10-20 पुलिसांक वा थोडे पटीन टेररिस्टांनी वेल्यार आतंकवादींनी वेल्यार मिलिटरीक धाडटा. आनी ती मिलिटरीक धाडिल्ल्या त्या ट्रुपांत एकल्या मनशाक उरोवंक कितले जण मरतात तें पळयना. 8-10 पुलीस मेल्यारी 8-10 मिलिटरीचे मेल्यारी खंत ना, त्या एकल्याक उरोवंक जाय. तलीस 2 ओपारी आज जेजू तांकां सांगता. 100 बकरे आसात, गुड्यार तांकां सोरोवंक व्हेला आनी थंयसर एक सुकोन गेला. ताका काले हुशार ना जावयत वा ल्हान पील जाल्यार कळीत नासतना खंय इशीन तशीन गेला जावयत. ते एक संगती मात, पूण गुड्यार भिरांकूळ मुनजाती आसात. ती बकऱ्यांचे थोड्या पटीन दाट घालतात. तसल्या परिस्थितींत गवळी कितें करता? तो सामान्य रितीन 99 बकऱ्यांक उरोवंक तो प्रयत्न करता. तांकां पयस व्हरता वा बोब घालता, ताज्या सांगात्यांक आपयता, त्या मुनजातींक दोनूंक पळयतात. पूण जेजू कसलो मेस्त्री म्हळ्यार तो ते 99 बकऱ्यांक गुड्यार सोडून ह्या सुकून गेल्ल्या बकऱ्याच्या सोदण्यार वेता. संजेचो वेळ जाल्यार आणकी कश्ट, सारकें दिसना, खंयच्या बोल्यांत आसा कोण जाणा. पूण त्या एक बकऱ्या पासत कसलेय त्याग सॅक्रिफायस करूंक तयार आसता. तसलो मेस्त्री आमचो जेजू क्रिस्त. आमच्याय जिणेंत आमी सुकोन वेताना, भायर पडटाना जेजू क्रिस्त आमकां सोदून येता. आनी ताणें सांगल्या बरी 99% बरे मनीस आसल्यार ताच्याक एकलो पातकी तो आपली जिणी बदलता तर सर्गाराजान चड संतोश. लूक वांजेल बरयलो आमी पळयता, तो वयस ताका कळीत आशिल्लें. वयजांक समाजांत भलायकेचे मनशां आसल्यार ताका कांय तितले उपकारा पडना. कोणी पिडेस्त जाल्यार मात्र वयजाची गरज. तें जेजू क्रिस्त आज त्या जुदेवांक प्रत्येक रितीन फरिजेवांक आनी शास्त्र्यांक दाखोवन दिता. सर्व समचे मोगाळ बाबा, काळी जाऊन तुका लिदा, मानून तुगे दयाळ बाबा, घाल तू तांचेर तुझे बेसांव. कितेंच ना आमचे ह्या संवसारान, आसा जर कितें तुवेंच दिलें, भेटयता आमकां ह्या बलिदानान, तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सोवेन. सर्व आमचे मोगाळ बापा, कानीक जाऊन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बाबा, घाल तू तांचेर तुझे बेसांव. सर्व आमचे मोगाळ बापा, कानीक जाऊन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा,
घालतो तांचेर तुझे बेसांव. म्हज्या भाव भयणीनो, मुझे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पसवच्या दवाक सगळे मानून घे. भोव मोगाल बापा, मौरीस आनी लिझी पती पत्नीच्या बंगारा उत्सवा पासत हे दिन वाचण्याचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. आनी इतलीं वर्सां मोगान आनी विश्वासीपणान एकठांय जियेल्ल्यांक त्याच मोगाच्या एकवटान सांबाळ आनी तुज्या शांतीन दिसान दीस अदीक बोर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा दैव उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशानी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर उकाळी आनी सर्तीं जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता. जिव्या बावर्तान ताचें पुनर्जिवंतपण परगटता. तीर बरवश्यान ताच्या महिमेवंत येण्या कत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबार आसो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. उंचगी तुका जय जय. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत तीन तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता. तुज्या कथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगयान बापा पासत, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा पासत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तो खरो अर्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा, मौरीस आनी लिझी तुज्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो बावर्त आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सजनाच्या जिव्यांनी खऱ्या देवा, तुका वाकणूक हें बलिदान आमी भेटयता. आमच्या खातीर आनी आमी मोग करता तांच्या खातीर स्वास्थ्य आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. आख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सुम्या आनी देवाच्या सदांच सांकवार माये मोरयेक भक्तीन वंदिता. तेच पर्यंत तिच्या पतीक भगवान जुजेक, तशेंच भगवान पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे या तुज्या धनदुतांक आनी रक्षकांक आनी समेज तुज्या भगवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी.
बापा, तुझ्या मुन्याऱ्यांची आणि सगळ्या कुटुंबाची हिंदेणी मानून घे. या जिवितान तुझी सवस्थकाय आमकां दी. ससनाच्या कॅस्तींतली आमकां निवार आणि तुवें विंचून काडल्या या मध्ये दयान आमकां घे. सर्वेस्परा, या देणयांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशीर्वाद घाल आणि ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आणि तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आणि तुका आपल्या सर पदवेदार बापाक दोळे उबारून दिनवासलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत, पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गोट परगटुया तुझ्या कुर्सा सानी पुन्हा जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, आमी तुजे मुन्यारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार सडण्याचो भक्तीपणी उडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बली, हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स, हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी, बावरच्यांच्या बापा अब्राहमाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी ही बलिदान तुका मानू. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कलतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तां तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्परा, एरिक सिक्वेर आमच्या मेल्ल्याची काकुळट कर. बावर ताची मोड आसून तो आमच्या आदीं गेला आनी विसवांत आसा. तांकां आनी क्रिस्ता ते मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळूं. आनी आम्हा पातक्यांक तुज्या अगणित काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमचीं पातकां बोगोस आनी जुआंव, स्तेफान, माथियास, बार्नाबास ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्षसाक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सरोंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी साकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सरोंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवश्या नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकपळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक आसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सम्या तुजे मेरेन म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू हांव तुका काळसांत्या घेता, संतोषान तुजे मासग सेवता. तुजे थंय जेजू आसा एक सता, तुजे सोम्या पाते हांव रावता. जेजू ये तू काळजां बिडा कर या टाण्यान, तुका देव सदां आशेता. आत्मा म्हजो तुका सदां न्हीद रेखता, तुका सेवतो आतां लालेता. जेजू ये तू काळजां बिडार कर या टाण्यान, तुका घेव सदां आशेता. आत्मा म्हजो तुका सदां न्हीद रेखता, तुका सेवतो आतां लालेता. जेवणां तुवें उंडो मोडून दिलोय, घेया काया म्हणून तुकाच भेटयलोय. आत्म्याचे काळजान उंड्या तूं आयलोय, कुशेन कुर्सा मोरूंक तयार जालोय. जेजू ये तू काळजां बिडार कर या टाण्यान, तुका घेवन सदां आशेता. आत्मा म्हजो तुका सदां न्हीद रेखता, तुका सेवतो आतां लालेता.
जेजुये तू काळजाम बिडा कर्या डाण्या तुका घेऊन सुद्धा आवाज येता आत्मा माझो तुका सदा नीत देखता तुका सेव तो आता लालेता जिवी दिवसो उंडो तू जाऊ नासाय हर एक दीस या उंड्यान म्हाका पोसाय आत्म्याक मोजा सदा घटाय दिताय ससन जिवी तू म्हाका बसयताय जेजुये तू काळजाम बिडार कर्या डाण्यान तुका घेवन सदा आवाज येता आत्मा माझो तुका सदा नीत देखता तुका सेव तो आता लालेता प्रार्थया. प्रीतीच्या बापा, या पती पत्नीक मौरिसाक आणि लिझीक इतली वर्सां एकवटान तुवें सांबाळली देखून आनंदान आमी या दिनवासनेच्या जेवणांत वांटो घेतला. तांचे उतार प्रायान तांकां सांबाळ आनी संवसारांतले तांचे दीस भरतस संवसारान जोडलेल्या एकवट आसो. सर्गींच्या सुखांत संपूर्ण फळ भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसोन्यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. येवत्या संता सांत अंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोल सुख अनवारा दिवसात आणि सरतराची वशेची पिढा पयसरता म्हूण उगडास कर. तुझे मरिफा पिडेस्ता बळायकी मेळटा. उंचांबळ दर्यो तण जातात. बंदिवनाचे सांखल्यो तुटून पडतात. थंटे उठून चलतात. कुरडे पळयतात. केपे आयकतात. मोने उलयतात. बाय बुडले वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपयक राज्यांना पयसतात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय. सर पातेनी तुजेर दवन तुजी कुमक आमी मागता. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता ते सर आमकां जोन दिवं. तुजी पदवी संवसारा दाखय. आमेन. सांत अंतोनी आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावो संशय खातीर मागया. सर पदवेदारांनी सदां जिवच्या देवा भाग्यवान अंतोनी तुवें तुजे परजेक एक वर्त प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकताना ताच्या आदारान सर अनवरांतले सुटाशे आमी सर आमच्या पत्कावनांनी तुजी ससाय आमी भोगिशे आमकां फावो कर. क्रिस्तांव आमच्या समेळ मैफात. आमेन.
अशा खातीर दान दिमच्या सर्जना खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आमकां दी नेहमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळले पडून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमन मरिये कृपेन बरयल्ले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आमचो देवी फळ कुशीचे जेजू. भगवंते मर्यादक्षमय मोपिया काते विनती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कले आमेन. महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्य जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. सकाळचे पेटवणी जेजूच्या देवी काळजा आईचे सरमुची मागणी कामानी कष्ट आमच्या भक्तांच्या परिपानापासून आणि अंतरीच्या बहुपरी सक्रमेतात तुझे दुखास कळा नसताना भेटवच्या सोमेसे हृदयपासून भगवंता मरीच्या कथा विण काळजा मरिफात हांव तुका पेटयता. प्रत्येक जाऊन मागण्याच्या अपोस्तलांच्या हृदयापासून आणि पापचे बाय ह्या महिन्यात दाखवून दिल्या हृदयापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुझे पासून ते जेजूच्या बहुपरी काळजा जेजूच्या देवी काळजा तुझे राजे आयच्या दिसाच्या आमच्या मागण्याक आणि बऱ्या करण्याक लागून असची क्षमा सोडून गांव खुशी वाटता. सम्या जेजू तुझ्या देवी काळजाच्या ससाये राग आमच्या भोभाग्यवन पाप सैपाक जाताला उजवाड गडाने बुसावून मुझे देवा मुझे सैबा हांव तुझ्या पांयां पडटा हांव तुका अर्गांता अंतस्करणी नमस्कार करता ओट तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलाय म्हूण निस्क्रिस्ताव केलाय म्हूण आज बऱ्या सांबाळाय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस सैबा म्हजो तूं म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता म्हजी चिन्नां म्हजे दिसप म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी कन्यो तुका समर्पिता. तुझ्या आवडावणा म्हज्या पाकाच्या परिपानाक म्हज्या जेजू तुझ्या कुर्साच्या निकसांच्या मरणाच्या पुण्यापासून बक्षी म्हजी समेस पदका म्हजे पदकाची काकूळ कर. देवा पवित्रात्म्या दिसैबाची कृपा आयच्या दिसा पदकाच्या बेपणाना समच्या तुझे पदे सांभाळो म्हजे कायदे पाळो म्हजे पदकाची काकूळ कर म्हाका पाया बक्षी. समेच्या बुड्यान मरेक बरी खबर हाडली आणि पवित्रात्म्या गर्भेत नमन मरिये कृपेन बरयल्ले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आमची देवी फळ कुशीचे जेजू. भगवंते मर्यादक्षमय मोपिया काते विनती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळे आमेन. आपले समीची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मध्ये जाऊं. नमन मरिये कृपेन बरयल्ले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आमची देवी फळ कुशीचे जेजू. भगवंते मर्यादक्षमय मोपिया काते विनती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळे आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमन मरिये कृपेन बरयल्ले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आमची देवी फळ कुशीचे जेजू. भगवंते मर्यादक्षमय मोपिया काते विनती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळे आमेन. भगवंती देवाच्या माया पासत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमवसाच्या खातीर माग्या ये सम्या बड्यान बरी खबर दिल्यावर बी तुझ्या पुत्रा ख्रिस्ता मुशा पवित्र आम्ही जाल्या त्याच्या कष्ट आणि कुसावर जीवनाच्या आनंदाक आम्ही भावशे चिकुरपा आमच्या तस्करणी वत मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्य जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा महिमा आमेन. पाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्य जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्य जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या मुझ्या रत्न्या सर्गीची दया म्हाका दिला चितबे म्हजी मोत मुसवाडाय म्हाका रात सांभाळ सलय आमेन. भावार्थाचे विधान सर्वेश्वरा देवा तू एकच देव अनेका देवा ते एक जण बाप पूत आणि पवित्रात्मा म्हणून हांव ती सत मानता. तुझो दैविक पूत मनीस जालो आणि आमच्या पातका खातीर मेलो आणि जिव्यांचे आणि मेल्यांची मनशुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता आणि कथोलिक पवित्र सभा शिकयता ती सर सता हांव सत मानता आणि उसारता. कित्याक तू सस्नीक सत आणि जानवाय आणि ते वेळी उघडापे केल्यात तू पडय नाही फोन पडा नाही या भावार्थान जिवंकाने मोरूंक हांव खुशी वाटता आमेन. भरोसाचे विधान सर्वेश्वरा देवा तुझे कृपेन स म्हज्या पदकाचे बुकसाने आणि जिणे उपरांत सस्नीक सुख जडटले म्हूण हांव बरोसता. कित्याक तू स पदवेद्वार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आणि वेदे बसयला या भरोशान जिवंकाने मोरूंक हांव खुशी वाटता आमेन. मोगाचे विधान
सर्वेस्परा देवा सर्वस्व प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्यांचो हांव मोग करता कित्याक तूं व्हरतो अपरमित आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोवो ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख दवरता आनी ती कांटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली. पूण सर करून तुका बऱ्या आनी सर्व प्रासर मोग फोव जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुका पाताळ करिना म्हूण आनी पातकाचे समय सुकयतले म्हूण ती निश्चय करता आमेन. सतमंता देवा पदवीदार बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता तुझे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्रत्मेवरवी गर्भे सांभाळलो आमकां मरिता जन्मलो फोंसले ताका थंय सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गांत चडलो पदवीदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्यांची मुसलमी करून घेतलो म्हूण हांव म्हणटा. सतमंता पवित्रत्म्या कातोलिक सभे भक्तांचो एकता पातकाचे भोगसणे कुडीचे जीवन पळोवन ससनांचे जिवीत आमेन. मरी एक समर्पण मुझे रणे मुझे माई हांव तुका सगळो दिता आनी मुझे भक्ती पळोवन तुजे ते दाखोवच्या आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता मुझे जळे मुझे कान मुझे तोंड मुझे कालीस आनी म्हाका सगळो कांयच दवर नासतना देखून ये मोगाली माई हांव तुजी जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी सास आनी वस्त म्हणल्या बरी. ये मरे पाप करत नतला तुझ्या गोसावल्यात कर म्हजी कोणी सरळ ससनो भाग्यवन. नमन मरे कृपेन बरयले सिम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी देवी फॉल कुशीचे जेजू बगेन ते मरे वचमय मोपिया काते मृत्यु कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळे आमेन. ये मरे पाप करत नतला तुझ्या गर्भसमध्ये पात कर म्हजी कोणी सरळ ससनो भाग्यवन. नमन मरिये कृपेन बरयले सिम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी देवी फॉल कुशीचे जेजू बगेन ते मरे वचमय मोपिया काते मृत्यु कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळे आमेन. ये मरे पाप करत नतला तुझ्या गर्भसमध्ये पात कर म्हजी कोणी सरळ ससनो भाग्यवन. नमन मरिये कृपेन बरयले सिम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी देवी फॉल कुशीचे जेजू बगेन ते मरे वचमय मोपिया काते मृत्यु कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळे आमेन. बरे मन जोडूंक सांजुजे काडे मागणे ए बगे वचुसे जेजूच्या आनी मोरेच्या हातान तुवें प्राण केलोय मुझे चिनी मोनाची मोन पडटना ए बगेन बापा जेजू आनी मोरेक सांगाता कान घेवन मुझे कुमके के आनी जोन दी म्हाका त्या वेळार हांवें मागची एकच बुजवण तांच्या पवित्र हातान प्राण करची तुमच्या पवित्र हातान जिणेत आनी मरणान ए जेजू जुजे मोरये मुजो आत्मो दिता आमेन. मुकाळ पुत्रा सोवे आमकां मरे आशीर्वाद दी आमकां बगेन कुसचे करुवेन आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.